गोंय कोस्टल मॅनेजमेंटाचे डेमोलिशन ऑर्डर ही बेकायदेशीर आनी हे खातीर ते ऑर्डरीचेर जी 30 गोंयकारांची घरां मोडल्यांत ताचे आनीक खंय तरी पुनर्वसणूक करची म्हूण मागणी गोंयच्या रापणकरांचो एकवट संघटनेन केल्या. RDX गोवा ब्युरो रिपोर्ट. कारण कित्याक आमी आयज नॅशनल ग्रीन ट्रिब्युनल आयज आमकां स्टे दिला आनी गोवा कोस्टल मॅनेजमेंटाची डिमॉलिशन ऑर्डर ती आयज सेट असायड केलेली आसा. पूण हेजेर आयज आमकां पळय गव्हर्नमेंट इतले हॅरसमेंट केलेले आसा. ह्या 2 वर्सां बायणान पळयल्यार आमचे 4-5 फिशरमॅन आयज मरोन बुडोन गेलेले आसा. हे टेन्शनाक लागून आयज दोर्यान ते वयता तांकां टेन्शन आसा की तेंचे दोर्यांतल्यान देंवता म्हणून घर आहा की ना म्हणून. आयज अजून फिशरमॅन मोडलेल्या घरांतल्यान अजून रावता आनी थिंगाच्यान ऑपरेट करता फिशींग धंदो. पूण हे कितें चलना. जे बारीक फिशरमॅन जे ट्रेडिशनल फिशरमॅन जे आसा आयज गव्हर्नमेंट काबार करपाक सोदता हे सरकाराचे रॉंग. आनी जे ऑर्डर तेंच्यांनी काडला ह्या एनजीटी ऑर्डराचेर हेचेर क्लियर जाल्लेले आसा की सगळे फॅक्ट्स हायड करून हो ऑर्डर काडलेलो आसा. कित्याक ही जी एरिया पोर्ट एरिया आसा आनी CRZ2 एरिया पडटा. CRZ2 एंटीझेड लागना. फिशिंग विलेज जी डिक्लेअर करपाची आसा तितून फिशिंग विलेज बायणा डिक्लेअर जाल्ली जाल्यार एंटीझेड लागना. सो ही CRZचे ऑर्डरूच आयज तो डिमॉलिशन ऑर्डर इज सेल्फ इज इलिगल. सो दिस इज वॉट वी आर ट्रायंग टू टेल द गव्हर्नमेंट. डू नॉट प्ले विथ द लाइव्स ऑफ द फिशरमॅन. We are here for the several centuries carrying on this tradition आणि ही ट्रेडिशन तुम्ही राखपाक जाय कित्याक हे खरें गोंयकारपण आसा. फिशरमॅनाची घरां जी आसा आयज सेव्ह जालेली आसा ह्या ऑर्डरीचेर आनी जी घरां डिमॉलिश जाल्ले ऑलमोस्ट 30 घरां फिशरमॅनाची ह्या रॉंग ऑर्डरीचेर आमी सरकाराक मागता हे गोंयचे जे 30 घरां पळय डिमॉलिशन जाल्ले तांकां कंपन्सेट करून तांकां आनी खंय रिहॅबिलिटेट करचें. कित्याक आयज हे सरकारान पोन्नी घरां जे ऑलमोस्ट 60 इयर्स 70 इयर्साची घरां जी आसा मोडून उडयल्या मातयेची घरां तेन्ना CRZ91 नाशिल्लोच. हो CRZ नोटिफिकेशन आमकां लागनाय आनी लागताय जाल्यार हो CRZ नोटिफिकेशन फिशरमॅनाक लागून आयिल्लो. न्हू पोर्ट एक्सपान्शन करपाक, न्हू 5 स्टार रिसॉर्ट हाडपाक, न्हू हे कोस्ट लायन जी आसा प्रायवेटायज करपाक. तेटी जी आशिल्ली तेणें तिंगा बांदून दिल्या. आमकां दिसता की असलो एमएलए तेंच्यांनी वयर काडचो. न्हू अलायन्स प्रोटेक्ट करपाक, न्हू तेंचे थोडे एमएलएचे नाल्यार मिनिस्टर सुवार्थ तांकां सादून दवरपाक तसले एमएलए आमकां नाका. जे एमएलए बारीक लोकांक काम करता आमकां अशें दिसता कित्याक थोडे तरी तो काम करता हे सगळ्यांक मान्य आसा. असल्या मनशाक तांकां मिनिस्ट्री दिवची म्हणून आमी ह्या सरकाराक मागणी करता. कित्याक आमकां जाय की इलेक्शनाच्या पयलीं आमचो इश्यू जो